Controversy in the sense, what has happened is we are all activists. I come from the world of activism. I have not forgotten what I am. MP is just a platform to carry the fight of the activists to save Goa onto the floor of the parliament. Now, फाटल्या विकान थोडे 8-10 दीस पयलीं when there was some situation that occurred in Welsaw, त्या लोकांनी आपयलो म्हाका. Naturally तांची घरां मोडत जालें, so I went there, stopped that thing. Probably it was misunderstood. घरां save करून गेला, but this I clarified that. My stand against double tracking and coal will always be there. I have fought that thing in parliament. We have fought on the streets. There is a complaint on me filed because of this double tracking. I attend the court cases. We will fight till the end. We will not allow double tracking or coal. Activists who were participating in that Bhutani thing. So I meant that which I think so was misunderstood, and that led to another controversy. So Maka Dista, I want to clarify that activists have not taken money. What I meant is these people who are brought making videos, attacking activists, attacking me, and पहिले त्या मनशाक यूज केला जेन्ना प्रोटेस्ट जाता जेन्ना. I don't even want to take the name of this person, but activists have always been upright, selflessly fighting for Goa, and I want to clarify that stand. आयज आमकां एक नोटीस, आमकां एक 12 तारखेक एक डेप्युटी कलेक्टर वास्को दे गामा ताणें एक नोटीस काडली. तुम जाणा 12 तारीख कितें जाल्लें तें. 12 तारखेर हे एक मामलेदाराचो एक सर्वेयर, लँड सर्वेयर, ज्युनियर लँड सर्वेयर हांगा येयलो एक मेजरींग टेप घेवन आनी 1986चे सर्वे प्लॅन घेवन येयलो आनी लोकांनी ताका सांगलें आनी आमी सांगलें, आमचे गोंयचे कोर्टाचे सगळे वांगडी आले, सांगले की हे सर्वे प्लॅन हितून तेन्ना तो नॅरो गेज आसली, तो घेवन हिंग तुमी सर्वे करूं नाका, वील नॉट एलाव. आनी तेणी ते इन्स्ट्रुमेंट आसता, टोटल स्टेशन म्हणटा ताका टॅक्निकल लँग्वेजान, तोय घेवन येवं ना. तो फकत एक 30 मिटराची तो एक टेप घेवन येयल्लो. सो हे काळा हें असलें हें जावपा जायना म्हूण आमी बरे भाशेन इन अ सिविलायज आमी कोणाक तापयलें ना, कोणाक कांय केलें, बरे भाशेन सांगलें आनी आमी डिस्कशन केलें आनी तेणी एग्री केलें. तेज्या उपरांत आमकां एक लोकांक ही नोटीस येयली. तिचो ही नोटीस आहा. आतां ही नोटीस 12 तारखेर काडली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर मिस्टर भगवत ए करमाली. हांव नांव कितें सांगता तेंय सांगता तुमकां. आनी तेजे दिल्लें हाका सोमरा मंडे 18/11/2024 आयज 10 वरांचेर हें ऑनवर्ड्स हें ISLR सावन सर्वेयरीन हें डिमार्केशन जातलें म्हूण. कित्याक हें हिंग लँड सर्वे जायनासतना, डिमार्केशन कोनासतना, म्युटेशन जायनासतना, पार्टिशन जायनासतना 12 तारखेर तेणी आमकां 5 तारखेर आमकां RVNLान आमकां सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन दाखयली. ही चुकीची गजाल. येश कोन्न आम खूंय चल ना आख्ख्या म्हाका दिसता भारतांत जातलें म्हळ्यार गोंया इट वॉज मस्ट बी द वन ऑफ द फर्स्ट केसीस दॅट द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रूल्ड बाय द BJP. आतां फक्त सांगता, रूल्ड बाय द BJP दे आर डुईंग सच मॅल प्रॅक्टिसीस. ही सगळो प्रोसेस खंय नासतना इतल्या लोकांक त्रासांक घालपाक तेणी ही सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन दिली. आतां आमी तेदूस हें केलें, तेदूस 12 तारखे जावपा आहलें सांगलें तुमकां. आज 18 तारीख 9:30 हिंगा लोक येयलो, हाजीर जालो. 10 जालीं, आतां टायम जाला 11:30. 11:25 आमी नोटिफिकेशन येता मिन्स थ्रू वर्बली की तेंचे ते सर्वे प्लॅन सारके ना म्हूण. ISLR सावन आमचो एकलो आमचो थालाटी इज ऑन लीव, 7 days लीव गेली तेणें. सो तेका कांसालेचो थालाटी हिंग येयलो आनी तेणें 10:30 सावन तो फोन मारीत रावल्लो. 10:30 वी हॅव ऑल
notice what he was doing. This gentleman has been calling because तो मोठा it appears that कोण ना आनी गोंयचे पुलीस ना तेंचे पुलीस रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स फाटल्यानचोय भरपूर आहा आमी तेंका भिना कित्याक आमी आमचे आज परी आमी चिंतता हें आमचो लोकांचो गांवकारांचो हो जागो म्हणून सो वी आर नॉट इन रेल्वे प्रॉपर्टी नेक्स्ट कितें जालें ताका तेणें तो फोन मान ताका 11:25 तो आमकां इन्फॉर्म येता आनी आमकां वर्बली आमकां सांगता की दिस थिंग इज कॉल्ड ऑफ म्हणून रेल्वे RVNLचे लोक सगळे सिनियर तेंचे ऑफिसर देखून ते वयर आसले आनी आज परी आहा जाल्यार हांव नको बट ते देव तेणी तेंगे टोटल स्टेशन बीन तेणी सगळे इन्स्टॉल केल्लें बिकॉज फॉर दे आर काउंटर दीस एंड वी हॅव नथींग वॉट दे आर डुईंग फॉर देअर बेनिफीट ते आमची लोकांक कांय बेनिफीटा कांय कोना कोण म्हळ्यार हांव एकूच सांगूंक सोदतां जायते जाण हे इश्यूआचेर न्हू रॉंग इन्फॉर्मेशन आनी रॉंग मॅसेज घायल्या आख्ख्या गोंयान न्हू इंडियेक आनी परदेशांत देखून आमचे रॉंग मॅसेज घायल्या की कॅप्टन विर्यातो हो मनीस आमचो आतां जावणो आसा आमचो खासदार सावथ गोवाचो तेणें हिंग येयला आनी तो मीन्स ही इज ट्रायंग टू हँड ओवर दीस लँड टू द रेल्वेज टू द सावथ वेस्टर्न रेल्वेज ही चुकीची ही गजाली चुकीची कॅप्टनान हेणी उलो मारलो लोकांनी उलो मारला इट वॉज माय फोन एंड आय हँडेड ओवर द फोन टू दिस एफेक्टेड रेजिडंट्स आनी तेणी तो फोन केला आनी कॅप्टनान 25 मिनटां तो हिंग पावलो तो येवना हिंगा हो जागो दिवपाक रेल्वे हँडओवर करपाक हे लोक खंय हाय आतां इतले बोवाड करता ते आज एक मनीस दिसती पडना हिंगा सोशल मिडियाचेर इतले बोवाड घाता हो एक मनीस ना हिंगा हिंगचो आहे तुमी सगळे आमचो थोडो लोक आहा आमचो आमी ओल्ड क्रावड हाडना कित्याक आमकां डिमार्केशन जालो जाय कित्याक 4 दिसांनी 3 पावटी तेणें पोस्ट एश कोन्न चेंज केले हितींग पावले कोण सो हांव एक सांगूंक वता मिस इन्फॉर्मेशन कॅम्पेन आहा ती अगेन्स्ट आवर सावथ गोवा MP मस्ट स्टॉप तुमकां कितें इश्यू आहा जाल्यार आमच्या गांवां यात हिंगा लोकांक फेस करात तांकां एकलो पळय तो सोकॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट एकलो देखून आज देखून येयलो ना तुमकां तर गोंयचो आनी गांवचो मोग आहा जाल्यार हिंगात आनी म्हणाकात आमी हिंग पॉलिटिक्सा येयलाय म्हूण आमाक 7 वर्सांनी कोणाक एकल्याक विचारा हिंगा वॉट हॅज बीन आवर वर्क हियर आय मस्ट हॅव कम हांव 100 पाटी येयलो जातो हिंगा विचार हेका कोणा कडेन हां हांव 100 पाटी पूण येयलो जातो तुमकां तांक जावन ना रे एक पाटी पूण येन तुमकां हें सोशल मिडियाचेर तुमी हें कोतात हां कोण नाका अशें डोंट डिस्क्रेडीट आवर लिडर्स लोकांक तांकां हिंचून काडा आनी तुमकां आमी तुमचे बरें मागता कित्याक तुमी यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टीम तुमी आज बार आसले इलेक्शनाक बट डोंट डिस्क्रेडीट दिस जेंटलमॅन इज अ वॉर हिरो नाव कमिंग बॅक टू आवर सब्जेक्ट ही हॅज कॉल्ड नाजाल्यार आमकां डेपरां देखून जेवणां देखून शेजऱ्यांक आसो पडटालें दीस जेंटलमॅन तलाटी हू इज डिप्युटींग फॉर द एक्चुअल तलाटी ही गॉट in touch with the deputy collector and now they said they have passed the message that once the survey records are corrected, so they have corrected, thereafter only they will convey to us the residents, the affected residents and the sarpanch of the village when is the next inspection by ISLR is going to be held and only after consulting us कित्याक जायत जाण आमचे हिंगा आहाय जायत जाण आसनाय ऑल दोस दे हॅव टू बी नोटिफायड दे हॅव टू एग्री अपॉन द डेट एंड देअर आफ्टर ओनली दीस डिमार्केशन ऑफ दीस लँड वील टेक प्लेस तुमचे पासो तेजेर हें येयलां सगळें आमी ताका फोन मारलो आनी आमचे उल्या येयलो तो 25 मिनटां भितर पावलो तो हिंगा आनी हांव न्हू कित्याक वाट मारताय पळय ते विराटान रेल्वे आपणा हे कॉम्प्रोमायज केल्या आनी कितें केल्या म्हणून तो कितें करून कॉम्प्रोमायज करतलो आमी हिंगा न्हू आनी दुसरी म्हळ्यार सारकें आमचे भितर येयलाय ते जंय आमचे हिंग रूम आहा ते सोऱ्याचे ते मोडटाय ते पाटी ते मोडूं जाय म्हणटाय आनी आयज हिंग फुटी जाल्यार आनीक हिंग फुटी मारताय आनी रातचे आमकां चड त्रास जाताय गो म्हाजो हातून आहा आतां ताका स्टोक येयलो आहा
नाल्यार ते 6 म्हयने चड आमकां त्रास जाताय सारके रातचे न्हीद पडना. सेर्वियाचो हांव लँडलॉर्ड. जेन्ना हे प्रोसिजर पळय चालू केला म्हाका कांयच कळयलें ना आनी त्या आनी आमकां दाखयता तुगेली जमीन एक्विशन लँड एक्विशन केलें म्हण लँड एक्विशन कोता आसतना पयलें लँडलॉर्डाक तर नोटीस येवपा जाय. तो नोटीस ना कांय ना जमीन एक्वायर म्हूण तेणी फक्त पोजिशन आहा तें दाखयताय ते. तेन्ना हांवें तांकां क्वेश्चन केलें 18/1 ते फूल प्रॉपर्टी 18/1 जमीन कितली एक्वायर केल्या ती आमकां सांगचें म्हूण म्हणजे आख्खें हो मोडो गांव आख्खो एक्वायर केला 18/1 आख्खो तो आख्खो एक्वायर केला वो तेजे 5 मिटर केला वो 2 मिटर केला तो डिमार्केट क्वेश्चनाक दाखोवचें. त्या प्रमाणे आमकां तुमकां दिवपा जाय जाल्यार आमी दितले ना जाल्यार आमी ऑब्जेक्ट करून आमी कोर्टान वयतले हायकोर्टान वयतले. हे आमगेलें मत आहा. हे आपल्या जायतें कोताय आमचे गांव आमची घरां आनी आमी रावता हिंगा आनी ह्या येवन आमी पडोवन आसून जायतें कोताय आनी हो गोंयचो गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट तांकां हेल्प कोता. आज हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना व्हडलो सांगलां कॅप्टन विराटाचेर जे कोण पळय एलिगेशन घायलां तेणें रेल्वे आपल्या जाय म्हणना तेणें फक्त तितून म्हणलें आपूण ही घरां मोडपाक डेमोलिश करपाक दिवपा ना. जेन्ना ही घर कित्याक लागो मोटाय ही घर मोटाय रेल्वे करपाक. जेन्ना घर तर मोडपा तर वचपा ना आनी तो दिवपा ना जाल्यार रेल्वे वयता हुंच्यान हें तेणें समजों ना. कोण व्हिडियो कोताय तेणी ते म्हणटाय तेणें ती रेल्वे जाय ताका रेल्वे नाका रेल्वे बंद कोताय कित्याक म्हणूं नाका म्हूण. अरे कान आसलेल्यान आयकोचें दोळे आसलेल्यान TV चोयची. हितू तेणें लोकसभेंत पयलो प्रश्न कितें घायला पयलो प्रश्न आमचे गोंयचे कितें मांडलाय विराटान पयलो प्रश्न मांडला आपल्याक डबल ट्रॅकिंग गोंयांत नाका आपल्याक कोल एक्सपेन्शनान नाका. हें तेणें आयकोना TVचेर तेणें चोवना जाल्यार आतां चोयचें आनी मागीर उलयचें. जेन्ना आमी लोकांनी उलो मारलो आनी 25 मिनटां मदें तो ह्या जाग्यार पावलो आनी तेणें आमकां हेल्प केलो आमी तेजे उपकारी. आज इतलीं वर्सां जालीं म्हाका 70 वर्सां जालीं इतलीं वर्सां जालीं हांव MP आतां आमी निवडायन साड्डिना धाडलो चाचिला धाडलो आंगले धाडलो सावयकारा धाडलो सगळे हांकां धाडले आमी डबल तिबूल एक पाट डजन पाट MP जाले. केन्नाय आमचो गोंयचो प्रश्न MPनी लोकसभेक मांडलेलो केन्नाय म्हणलो आमी चोयलो ना. आयज तो गोंयची पासत हांव उरतां वयल्यान तुमी तेजेर मानेचेर कुराड जोगताय म्हणजे तेकाय तुमी फाट काडपाक तुमच्या हाडल्यान तर तेणें कितें तर बॅकींग आहा तुमकां विराटाक फाटी घेवपाक विराटाक ते गवंटेचेर कुराड दवरपाक नाजाल्यार तुमी नोण आसतना कित्याक उलयले भाशेन पयलें जाण जावचें आनी मागीर उलयचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.